हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. Praise the देवाक Lord. आर्गां, देवाक दिनवास, देवाक स्तुती, देवाक महिमा. तो सदां आमच्या जिवितान काम करता. तेची जिवीत सोबिवंत आसा, देखून तो आमचेय जिवीत सोबिवंत करता. आमेन. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Love you, Jesus. Thank you, Abba Father. Praise you, Abba Father. Love you, Abba Father. Thank you, Holy Spirit. Praise you, Holy Spirit. Love you, Holy Spirit. या वेळार आमचे दोन्ही हात वयर उबारून आमी अन्य भाशेन देवाक दिन वाचूया. ओब्रहान तेला बा शिंद्रलान दला हारिया लाबा कोरिया लाबा रिखा मामा शोरहान तेले वेश बाकामा कियारा बांत्रलान दे. ओ ग्लोरिया महिमा आराधना. मातेवाचो 7वो अध्याय 21 ते 23 ओळ. मॅथ्यू चॅप्टर 7 वर्स 21 to 23. म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून कोण सर्गा राज्यान कोण भितर सरतली म्हणनान, पूण सर्गार आसत्या म्हज्या बापाची खुशी करतात ती सर्गा राज्यान भितर सरतली. तो दीस येतच साबार जाण म्हाका म्हणटली, सोमिया सोमिया तुजो संदेश आमी परगटला न्हय आनी तुज्या नांवान आमी देंवचार काडला न्हय, आनी तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो. खोटेपण करतले न्हू, म्हजे सरशिल्ली कड सरात, कित्याक हांवें तुमकां केन्नाच वळखोंक ना. मोगाच्या भाव भयणांनो, जेजू क्रिस्त हे देवाचें उतर खूब सांगता अशी सांगा की म्हाका सोमिया सोमिया म्हणून कोणूच सर्गा राज्यान भितर सरोची नात, पूण जी कोण सर्गार आसत्या देवाची खुशी करतात ती सर्गा राज्यान भितर सरतली. आनी देवाची खुशी जावन आसा आमी ताच्यो आज्ञा पाळप. देवाची खोशी जावन आसा आमी देवाचे कायदे पाळप. हीच देवाची खोशी जावन आसा. देखून हे कायदे हे रूल जे देवान आमकां दिल्यात ते फॉलो करूंक आमचो जण एकल्याचो कायदो जावन आसा. कित्याक ते पवित्र पुस्तकान बरयलेले आसतात, देवान ते आमकां दिल्यात. जो कोण हे कायदे पाळता, ह्यो आज्ञा फॉलो करता, तोच सर्गा राज्यान भितर सरतलो. तोच सर्गा राज्यान भितर सरतलो. देखून देवाच्यो आज्ञा आमी पाळुया मागाची, आनी हीच देवाची खुशी आसा. वेळ थोडोच आसा मोगाच्यानो, आनी ह्या थोड्या वेळान उपरांत आमचो देव येवचो आसा. आत्मीक तयारी करुया, आत्म्यान तयार जावया.
दिता हांव तुका आर्गां जेजू, दिता हांव तुका आर्गां तुज्या मोगान, तुज्या कुरबेन चिकटो आवासा, तुज्या मोगान, तुज्या कुरबेन चिकटो आवासा, आवासा. Lira baseria la 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 la, libra mandaleria la la la, lira teria la 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 la, oh baba baseria la 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 la, oh resaria la 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 la, oh gloria mashe, libra andale. Oh, thank you, Lord Jesus. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. देवाक आर्गां, देवाक दिनवास. हय, ज्या वेळार आमी तेचें नांव गायता त्या वेळार आमकां सुटका आसा, आमकां सोडवण आसा. आमेन. कित्याक आमी संपूर्णकायेन तेच्या नांवा वयर विजयी आसा. आमेन. आमी संपूर्णकायेन तेच्या नांवार विजयी जाता. प्रेज द लॉर्ड. तेच्या नांवार विजयी जाता. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार आमी तेचें नांव घेता त्या वेळार विजय आमचे भितर आसा. आमेन. विजय आमचे भितर आसा. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार आमी जेजू क्रिस्त म्हणटा विजय आमचे भितर आसा. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळय आजचे देवाचें उतर घेयात. रोमकारांचें पत्र 13:20-8. एकामेकाच्या मोगान रावंक जाय, त्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्या दुसऱ्या रिणान रावो नाका. प्रेज द लॉर्ड. सो हय देवाचें उतर आमकां सांगता एकामेकाच्या मोगान रावंक जाय, त्या रिणा भायर कोणाच्याच कसल्या दुसऱ्या रिणान रावो नाका. प्रेज द लॉर्ड. सो हय देवाचें उतर कितें सांगता तें पळय. प्रेज द लॉर्ड. रीण म्हटल्यार कर्ज न्हू, आनी ही कर्ज एका भाशेचें घेवंक जाता म्हूण जेजू क्रिस्ताचे देवाचें उतर सांगता. एकामेकाच्या मोगान रावंक जाय त्या रिणा भायर. रीण म्हटल्यार कितें? उपकार. प्रेज द लॉर्ड. रीण म्हटल्यार कितें? उपकार. प्रेज द लॉर्ड. आयज पळयात मोगाच्या भाव भयणांनो, आमी एकामेकाचो मोग करूंक विसारल्या. आमी आयज एकामेकाक लागीं काडून आमी इसारता. आयज पळयात 7 दीस मनशां आपआपल्या कामान रावतात, आपआपल्या जागेचेर आसा, पूण तांकां टायम ना आसा आपल्या मम्मा डॅडीक विचारूंक, आपल्या बायलेक विचारूंक, आपल्या घरकाराक विचारूंक, आपल्या घरकारणीक विचारूंक, आपल्या भुरग्यांक विचारूंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो तो मनीस एक रोबोट आसल्या भाशेन धांवता सकाळी उठल्या उपरांत सांजे पासून धांवता, पूण आमी खंय वयता कितें करता तें कोणाकूच खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात देवाचें उतर सांगता एकामेकाच्या मोगान रावात. पळयात आयचो ह्यो समाज आसा, आयचो ह्यो लोकां आसात न्हू बाबा, हर एक जाणां आपआपल्या टेन्शनान आसात. हर एक जाणांक पर्सनल तेंचे फॅमिलीचें टेन्शन आसा, तेचें बर्डन आसा, आनी तें बर्डन घेवन चलत आसतात ती. प्रेज द लॉर्ड. आनी त्या बर्डनाक लागून केन्ना केन्ना जायतीं जाणां तुज्या सांगाताक उलयतना ती तुका रागान उलयतात, तुज्या सांगाताक तुका हेट करून उलयतात, पूण खरें म्हटल्यार तो हेट नासता, तो राग नासता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तो राग निर्माण जाल्लो आसता. प्रेज द लॉर्ड. सो ज्या वेळार फुडचो मनीस तुमचेर रागान उलयता, फुडचो मनीस तुमकां दोश लावन उलयता, त्या वेळार तुवें मोगान तेच्या लागीं उलोवंक जाय. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक बायबल क्लियर म्हणटा एकलें मोगाचें रीण सोडून तुमकां आनी कसल्याच रिणान रावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. कसल्याच रिणान तुमकां रावंक जायना. प्रेज द लॉर्ड. पळय सजवून घेयात, देव सोबीत आसा आनी त्या सोबीत देवान आमकां एक आज्ञा शिकयल्या. देवाचें उतर आमकां सांगता, जेजू क्रिस्त म्हणटा आनी हांव एक तुमकां आज्ञा दिता, जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तूं पेल्याचो मोग
जसो तूं तुजो मोग करताय तसो तूं कोणाचो कर पेल्याचो कर. पण जायते फावटी आमी आमच्या जिवितान आमी आमचोच मोग करूंक शिकल्या. आमी आमकां कितें जाय तें करूंक शिकल्या. आमी आमच्या फॅमिलीक कितें जाय तें पळयता. पूण आमच्या फॅमिल्या बरोबर इतर जायतीं जाणां फॅमिली आसा तेंचे पासून आमी चिंतोंक जाय. तेंचे पासून आमी उतरां काडूंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. पण देवाचें उतर आमकां कितें सांगता तें समज आमी मोगान जियोंक जाय. आमी मोगान जियोंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. आमी मोगान जियोंक जाय. बायबल क्लियर म्हणटा मोग भावार्थ आनी परवासो आनी ह्या सगळ्यां परस व्हरतो जावन आसा तो मोग. प्रेज द लॉर्ड. व्हरतो जावन आसा तो मोग. आनी त्या मोगा भाशेन आनी कांय ना. त्या मोगा भाशेन सीम ना. त्या मोगा भाशेन आनी कांयच ना. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां आयजुनूय सजमोन घेयनात. ह्या संवसारांत तूं कितें कमयताय म्हटल्यार कितें दुडू कमयताय तें इम्पॉर्टंट ना. पूण ह्या संवसारांत तूं कितले आत्मे मोगान जिखताय हें इम्पॉर्टंट आसा. प्रेज द लॉर्ड. आयज आमी कितली इश्टेक कमयता कितले प्रॉपर्टी कमयता हें इम्पॉर्टंट ना. पूण आयज आमी कितलीं मनशां जोडून घेतल्यात हें इम्पॉर्टंट ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी आयज ह्या टायमाक आमी कितें करता बाबा जाणा आमी जायतीं जाणां मनशांका तोडटा. आमच्या फॅमिलींतल्या मनशांका तोडटा. आमच्या शेजारच्या मनशांका तोडटा. आमच्या कम्युनिटींतल्या मनशांका तोडटा. आमी रिलेशनां ब्रेक करता. आमी रिलेशनां ब्रेक करता. आनी हें सारकें न्हू. तुमकां रिलेशनां ब्रेक करून देवाक सांगोंक ना. तुमकां देवान सांगलां रिलेशनां वाडयात. प्रेज द लॉर्ड. एकामेकाचो मोग करात. एकामेकाक सजमोन घेयात. एकामेका सांगाताक चलात. प्रेज द लॉर्ड. पण देवाचें उतर जे वेळार आमी आयकता न्हू त्या वेळार देव आमकां सामर्थ्यान भरता. कित्याक सामर्थ्यान भरता? कित्याक ज्या वेळार देवाचें उतर आमी उलयता त्या वेळार देव उलयत आसता. आमेन. आनी बायबलान जितले फावटी देव उलयला थंय मिलाक जाता. जितले फावटी देव उलयला थंय आश्चर्य जाता. जितले फावटी देव उलयला थंय कितें तरी वेगळें घडलां. आमेन. आयजूय पासून हें देवाचें उतर चालू आसतना वेगळें घडटा. वेगळें कितें तरी मिलाक जाता. वेगळें कितें तरी जायत आसता. प्रेज द लॉर्ड. अशें केन्नाच जायना ना देवाचें उतर सुरू आसा आनी थंय मिलाक ना. हर एका वेळार मिलाक आसता. पळय बायबलचें एक उतर म्हाका पळयत आत्मा मोतीन घालता तें म्हटल्यार तुज्या माथ्या वयले सगळे केस हांवें मोजल्या. प्रेज द लॉर्ड. सो माथ्या वयले केस सगळे देवान मोजल्यात जाल्यार तो तुका आनी म्हाका कितें तरी आमकां धाडून दिता. प्रेज द लॉर्ड. आमकां धाडून दीत आसता. ज्या वेळार आमी उतार देवाचे आयकता आमकां धाडून दीत आसता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पळयात देवाचें उतर क्लियर म्हणटा एक मोगाचें रीण सोडलें जाल्यार आनी दुसऱ्या कसल्याच रिणान तुमी रावनाका. प्रेज द लॉर्ड. आमी कसल्या रिणान आसा? आमी कसल्या रिणान आसा? दुसऱ्यांका दोश दिवच्या रिणान, दुसऱ्यांका श्राप दिवच्या रिणान, दुसऱ्यांचे वायट चिंततल्या रिणान, दुसऱ्यांका आमी परो घालतल्या रिणान. कसल्या रिणान आमी आसा? कसल्या रिणान आमी आसा? प्रेज द लॉर्ड. कसल्या रिणान आसा? प्रेज द लॉर्ड. हें रीण तुमच्या जिवितान ठेयनाकात बाबा. हें रीण तुमच्या जिवितान ठेयनाकात. कित्याक ज्या वेळार तुमच्या जिवितान हें रीण ठेयताल्यात ना त्या वेळार न्हू बाबा त्या वेळार तुमी घुसपाट्टाल्यात. केन्नाच न्हू बाबा राग तुमच्या जिवितान ठेयनाकात. कोणाच विशीं राग आसूं न्ही. कोणाच विशीं राग आसूं न्ही. तुमच्या जिवितान तुमी ठेयनाकात. प्रेज द लॉर्ड. केन्नाच राग ठेयनाका. जितलो तुमी राग ठेयतल्यात ना तितले तुमच्या जिवितान तुमी पिडेक अनुभवतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. पिडेक अनुभवतल्यात. तुमी म्हणटल्यात कित्याक ब्रदर आमी ज्या वेळार एका मनशे विशीं राग आमच्या जिवितान घेता जाल्यार आमी पिडेक कशी अनुभवतले. प्रेज द लॉर्ड. पळयात राग ह्यो सैताना लागसून येता. ज्या वेळार कायन आनी हाबेल दोग जाण भाव आसले न्हू आनी देवाक एक भाव मानवलो आनी एक भाव मानूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हाबेल देवाक मानवलो आनी कायन देवाक मानूंक ना. प्रेज द लॉर्ड. ज्या वेळार कायनाची भेट देवान स्विकार करूंक ना त्या वेळार तेका राग आयलो आनी त्या वेळार देवान तेका कितें म्हटलें कायन कित्याक म्हूण तूं रागा बरीच जालाय. तुजो राग कंट्रोलान दवर ना तर तूं प्रॉब्लमान सांपाडटलें. आनी तशेंच जालें. कायन गेलो
त्याचो राग वाडलो आनी आपल्या भावाक त्यांनी मारून उडयलो. पळयात, सजमोन घेयात, जितलो आमचे भितर राग उत्पन्न जाता तितले आमचे भितर रागाची फळां पासून थंयसून भायर येतात. आमेन. जितले तुमचे भितर तुम्ही राग उत्पन्न करतले तितली रागा पासून तुमकां फळां पासून तेची दिसतली. पळयात, एक तुम्ही जर झाड लायतात जाल्यार, एक झाड तुम्ही लायतात, एक आंब्याचें झाड लायतात जाल्यार, जर आंब्याचें झाड लायतात जाल्यार तेका आनी दुसरें खंयचें फळ लागोचें ना न्हू, नाल्ल लागोचें ना न्हू. जर तुवें आंब्याचें झाड लायलें तर तेका आंबेच लागतले. जर तुवें नाल्लाचें झाड लायलाय तर तुका नाल्लूच लागतले. म्हटल्यार कितें, जर तूं राग तुजे भितर उत्पन्न करताय तर रागाची फळां आसान, जशी मोगाची फळां आसान तशी रागाची पासून फळां आसान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आयज आमी आमच्या समाजान कितें दिता हें खूब म्हत्वाचें. आयज आमच्या शेजाऱ्याक आमी कितें दिता हें खूब म्हत्वाचें. आयज आमच्या घरान आमी कितें दिता हें खूब म्हत्वाचें. जायतीं जाणां न्हू, हांव पळयता आमच्या जिवितान आमी अख्ख्या शेजाऱ्या वांगडा बरी आसता, अख्ख्या आमच्या वाड्या वांगडा बरी आसता, पूण आमच्या घरान आमी वायट आसता. अशें कित्याक? प्रेज द लॉर्ड. पळयात, आमचें घर हें देवान दिलेलें एक मंदीर जावन आसा. आतां तुमी म्हणटले, ब्रदर आमचें घर कशें मंदीर आसतलें? आमचें तर सादें घर आसा, आमची तर शेणाची जमीन आसा, आमची तर मातयेची भीत आसा. बायबल क्लियर म्हणटा, तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर. जंय तूं आसाय थंय घर जाता, जंय तूं आसाय थंय देव रावता. आमेन. तूं जर जंगलान वयताय जाल्यार आनी एक खोप काडून रावताय जाल्यार थंय पासून देवाचें मंदीर जाता. प्रेज द लॉर्ड. देवाच्या मंदिरा पासून तुका हिरे आनी माणक्यांचें नाका. देवाच्या मंदिरा पासून तुका स्टायल लायलेली नाका. देवाच्या मंदिरा पासून सगळें तुका उडनचें आसलेलें नाका. देवाच्या मंदिरा पासून तुका जाय देवाच्या मंदिरा पासून बरी जागा. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती बरी जागा म्हटल्यार आनीक खंयची ना तर तुजें काळीज, तुजी कूड जावन आसा. कित्याक भागयत पावलू क्लियर म्हणटा, जॉन चॅप्टर 3 वर्स 16, फर्स्ट कोरिंथीयन चॅप्टर 3 वर्स 16, पहिली कोरिंथीयरांचें पत्र 3 आनी 16. तूं जावन आसाय पवित्र आत्म्याचें मंदीर आनी देवाचो आत्मो तुजे भितर वस्ती करता हें तुका खबर ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळयात, आयज जर आमी पळयता जाल्यार न्हू बाबा, आयज आमी म्हणटा जसो देवान मोग केल्लो तसो आमी एकामेकाचो करया. आमी जायतीं जाणां इगर्जेन म्हणटा ना, जसो जेजून मोग केलो तशें आमी मोग करूंक जाय, जसो जेजू चल्लो तसो आमी चलोंक जाय. आमी ना पयल्या जाल्यार बाबा ना फकत इगर्जेन ना फकत उतरांनी म्हणटा ते, चर्चीन आमच्या फकत उतरांनी म्हणटा. पूण जर आमकां आमच्या शेजार कडेन पयलो जाल्यार तूं तें मोग दाखयनाय. थोडीं जाणां कितें करता जाणा, फुड्यान तुज्या बरी उलयतलीं आनी फाटल्यान तुका दोश दितलीं. तूं मोगान कसो वाडटाय बाबा आनी कसलो मोग दिताय तूं दुसऱ्यांका? प्रेज द लॉर्ड. कसलो मोग दिता? तूं मोग दिताय जाल्यार तूं फाटसून उलयचंय ना. तूं मोग दिताय जाल्यार तेच्या फुडेंच सांगतलें. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. जायतीं जाणां आसतना आमी गॉसिपींग करता. आयज एक वाडो, एक फॅमिली, 4 घरां एक जाल्या उपरांत आमी गॉसिपींग करता. सजमन घेयात, आयज जर तुमी 4 जाणां येवन गॉसिपींग करतात जाल्यार आनी ती गॉसिपींग दुसरे विशीं करतात जाल्यार एक दीस असो आसतलो ती 4 जाणां मेळोन तुजी गॉसिपींग करतली. आमेन. आनी हें तुकाच खबर नासता. प्रेज द लॉर्ड. आमकां दिसता की आमी 4 जाणां मेळोन दुसऱ्याची जर खबऱ्यो करता जाल्यार एक दीस ती 4 जाणां मेळोन तुजी खबरी करीत आसतात, हें तुकाच खबर नासता. आमेन. पूण आमकां कितें दिसता, ना 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 ती म्हाज्या वांगडा आसा. प्रेज द लॉर्ड. तुज्या वांगडा खंयचो मनीस ना आसा, तुज्या वांगडा देव आसा. देवाक सोडून आनी खंयच्या मनशाक तुज्या वांगडा रावंक जायना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सो पळयात बाबा, देवाचें उतर कितें सांगता तें? देवाचें उतर क्लियर सांगता, एका मोगाच्या रिणा भायर आनीक तुमचे भितर रीण आसोचें न्हू. प्रेज द लॉर्ड. तुमचे भितर जेलसी, दुसऱ्याच्या घरान कितें येयला देखून तुज्या घरान तें ना आसा म्हणून जेलसी आसची न्हू. दुसरो कितें करता, दुसऱ्यान कितें घेतला हेका लागून तुज्या जिवितान जेलसी आसो. म्हटल्यार कितें, हर एका वेळार
ना हर एका वेळार तुवें दुसऱ्याक मोगान वाडोवंक जाय. प्रेज द लॉर्ड. घडये हांव तुमकां क्लियर सांगता, ह्यो मोग फुडसून मेळोचो ना आनी फुडसून मेळोचो पासून ना आनी तो तुमी सोदूय नाकात. हांव जर मोग करता जाल्यार तो म्हाका मोग करतलो, सोदूच नाका. प्रेज द लॉर्ड. घडये तुमकां फुडसून मोग मेळोचो ना, पूण सजमान घ्या, तूं देवाचो काम करताय. कित्याक देवान सांगलां, जसो हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. आमेन. सो पळयात, चिंतात बाबा, हांव कितें करता? हांव मोगाच्या रिणान सोडून आनी खंयच्या रिणान आसा? प्रेज द लॉर्ड. चिंतात, कित्याक तो येवचो जाला, तेजो टायम जाला. आमेन. गॉड ब्लेस. थँक्यू जीसस. ह्या दिसा पासून, ह्या वेळा पासून, ह्या तुज्या उतरां पासून तुजी उतरां सामर्थ्यशाली आनी दोनूय वाटांनी पाजायलेल्या तलवारी भाशेन, हय तलवारी भाशेन आमची कूड सांदे दोशी करता आनी भितर ह्या वेळार देवाचें स्पर्श, देवाचें सामर्थ्य हे दर एकल्याच्या जिवितांत. आमेन. गॉड ब्लेस बाबा. देव तुमचो मोग